तुवे रावूंक जाय मोटवे मोटवे गाल मानसुगी होगडावन चला नाका अर्दे उस्तूर गाल अर्दे ते दाखून भोवा नाका मोटवे मोटवे गाल मानसुगी होगडावन चला नाका अर्दे उस्तूर गाल अर्दे ते दाखून भोवा नाका सर्वान खांडाची चली जावं तुमची येनाका सर्वान खांडाची चली जावं तुमची येनाका तरणाटपणाची ती प्राय चलिये सतराय जागृत तुवे रावूंक जाय तरणाटपणाची ती प्राय चलिये सतराय जागृत तुवे रावूंक जाय अरे पोटपोशा ताका किती केले रे किती केले रे ते किती कितले अस्कल झाला रे सांग रे बोगोळ रे ते ताका किती जीव सुटा नागी तुझी आर मारली गी समा बोगोळ रे सांग रे ते गुरुवार केंच्या घरान बायल गोवा गौरव दिना आणि ताच्या उतरांक मोलना त्या घरात भुरगीं बापायक भियानात आणि मान दिनात आणि केंच्या घरा भुरग्यांक कुशे प्रमाणे सोडतात आणि इसारले पुरा दितात मिळले कडे बोंडेक सोडतात तसल्या घरची स्थिती निमाने अशीच जाऊन पावतेली सांग सांग पुता सांग आज तुमकां विसरले री ते हांव तुका खुशेन उदार म्हणून दितेली पुता सांग सांग पुता सांग आंटी हांव ल्हान आसतना आमच्या दोन्ही कुटुंबामध्ये झगडे जावच्या वेळार तुवें
तुवें सांगली एक उतार अजूनही म्हजे काळजात जिवेंस आसा आंटी. हांव मेल्यारी तुमकां बोक्सीची ना म्हूण सांगून आमच्या कुटुंबाचेर असो राग, दुबाव, दुस्मानकाय तुम्ही आखेर केल्यार मस्त उपकार जायत आंटी, मस्त उपकार जायत. शेत समारा माया मोगान जियोवेत, एकामेकाच्या गरजां पावयेत, कष्टा सुखान पावयेत. देखून आमकां तुवें काळजांतल्यान बक्षिजे आंटी, काळजांतल्यान बक्षिजे. ओय लुसी, आमकां क्रिस्तांवांक आचाकी वर्तें कितें जाय? बोक्सांनी, सोसणीकाय आनी मोग ह्या तिनांतच आमचें क्रिस्ती जीवन आटापून आसा. पूण हांवें तुमकां बोगसूंक जायना. बक्षीस जाल्लें हांवें न्ही, तुमीच म्हाका. हांगा कोणे कोणा बोगसूंचे ते मुख्य नाही. आमच्या मध्ये आसली ती 12 वर्सांची दुस्मानकाय संपली पळय हे मुख्य. अरे तुमी कित्याक आयल्यात? आम्ही पहिले तांगेर वचून तें तावन ಒಟ್ಟುक आयल्या. तू तांकां पळयवन आनी केसड कुबाळशी म्हणून तांकां गोट्या लागीं रावयले आनी आमी भितर राहिल्या. तुमच्या वॉल्टीक हांव गाळी दिवन कोयतो घेवन मारूंक येता नासयत. तुम्ही समाधानान भायरच रावल्यात मू. तुमच्या समाधानाक हांवें तकली बागयसीस. समाधानेक तुवें कांय सोड दिना बाय. वॉल्टी आनी दुलसीन बाय गेल्ल्यांक डिना किडनॅप केला म्हणून पोलीस कंप्लेंट दिनासतना बसली पळय. खंडीत पेद्रू, जर तर विगारान म्हाका समजावन जागोवन दिनातली तर आज आमचे समाधानच न पैस जाते. हांवें वॉल्टीचेर कंप्लेंट दिल्ले तर बिरमोद ती धर्माक कश्टान पडती, तांचे नावी पाड जाते. सांगता आमचे हने बराम पत्रांनी, टीव्हीनी प्रसार जावन सगळ्या समाजांतच आम्ही तोंड दाखयनातले बरी जाते. समाधानेक हांवें कांय उनो ना बाय. तुजें कळलें समाधान रे. हांव पळय सांबाळ सोडेना तरी दोळे दांपून काम करता. हे व्हडलें समाधान न्ही बाबा. तू काय रडा नाका रे. आज सकटा मुखार हांव तुका बास दिता. ह्या म्हयन्यात हांव तुका हांव सांबाळ चडयता. याब्बा मात्र न्ही, तुका आनी दिव्या काजार करणी दिता. समाधान 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 कानिगल्यार मात्र मेळटा फळ, नांतर जाता जिविताचो गोळ. मनशा लागीं समाधान असल्यार सगळें आसा. दाना भितर दान, समाधान. हे म्हजो बाप केन्नाय म्हणटलो. ते म्हजो बाबी म्हणटालो. तर तुमकां दोगांय की एकलोच बाप गी. तिके तू थंड बस रे. सांगल्या बरी तू मुंबय कित्या पावले वॉल्टी? माई बाबाच्या सोऱ्या दरम्यान घरान म्हाका समाधान नातलें. बॉम्बेत म्हजो एकलो इश्ट एका बऱ्या कंपनीत काम करतलो. तो म्हाका केदाले आपयतलो. बॉम्बे ये रे, तुका बरें काम करून दिता म्हणटालो. कशें घरांत सोरो आनी लढाई सोडल्यार मोग समाधान ना. देखून हांव शीदा बॉम्बे गेलो. 4 महिने जावन गेले. हाची खबर नातली. ताच्या आयडियान हें डिना येना. हें पुरो पळयोवन आमी भियेल्यो, कंगाल जाल्यो. हांव मुंबईत कामाक वेतलो. 3 वर्सां पर्यंत गांवाक येना म्हूण सांगून निचेव केल्लो. पूण डिना वरवीं म्हाका 3 म्हयन्यांनी गांवाक येचें पडलें. पुता वळटी, आतां वळटी आमी पयलींचे बरी ना. आतां आमी सरस पियेना. मागीर झगडचें खंय? हळे हांवें सोरो उकडची मांड आसा पळय, तीच पड न्हू जोडल्या. सोरो भरून दवरलें 10 लिटराचें कॅन तुज्या बाबान.
लो शिला मादीला गई होय किथे म्हळ्यार तुम्ही पहिल्यांच एक जाल्यात नाही तुम्ही बायला झगड पडतात म्हणून आम्ही झगड पडूंक पिशे लागलांगे आम्ही पहिले तावनच तुमचे डोळे सुकोन हा सदाय मेळटल्या उलयतल्या घोड्यार कडपार बसून तोल तोल सोरोय पियतल्या ये म्हज्या सायबा तुमची जराबगी इतल्या वर्सां हांव तुमचे सल्ल्यारी आमकां खबर ना पळे दिनो पुता दिनो उदा काढ रे उदा काढ रे उस बिये नका बिये नका वरे घाल पुता दिना उठ गो पुता दिना 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 धर बाय धर धर तू काय बिये नका लुसी गुरुवार असताना हे सगळे सहज वारे घाल रे लुदाक पिये येबुदा पिये बता इल्लें पिये इल्लें त्याच्या दोळ्या मार इल्लें तिशिल्या दोळ्यांगी मार बिये नका समज जाता आणि लुदाक पियेताय गे पुता समाधान कान गे पुता समजलं मम्मी लुदाक पिये पुता तर दर रे पेद्रू बुऱ्या एका धाकटे राग दाखवून हाच्या पोटांतले पाप नितळ करीचे नाही आंटी ये तू किती उलयताय असले पाप तुम्ही आदर नकात मम्मी हे कोणाचे की पाप तुम्ही कित्याक मावेसई पुता तुवें सांगचें सारकें लुसी आतां कांय चड तेंप जावंक ना पळय हांवें येदोळूस केल्ल्या पथकाचे प्राचित करच्या पयलींच आनी एक महापथक करूंक तू प्रेरण दिताय गी मम्मी हाका पुरा तुमचं कारण मम्मी तुमचं कारण म्हाका ल्हान न्ही व्हड जाल्या उपरांती कोंडट्यान कुसोंच्या बदलाक हांव मोमटेक बाई सरतना मोचे विचार करन म्हाका बंदड घाल्ली तर पायार पाय घालून बसताना आपोवन घरचे काम करिल्लें तर हांव सूख करतना म्हाका सपोर्ट करच्या बदलाक म्हाका तीत दिल्लें तर आज हांव अशी जाती गी सांग मम्मी सांग अशी जाती गी मम्मी सांग उलय आतां कितें उलय नाय उलय उलय मम्मी उलय उलय सांग मम्मी सांग उलय मम्मी उलय आतां कितें उलय नाय उलय ह्या भुरग्याची हत्या करूंक हांव सरचिना कितली कश्ट येवंदी ह्या भुरग्याक हांव ह्या संवसाराक हारतलेंच आनी मम्मीन म्हाका वागिल्लें बरी न्ही पाप्पाच्या तत्वा बरी तासो आदर्श कान घेवन शिस्तेन देवबिरांतेन ताका वागयतली हांव म्हजी सूख वळखता पुता हात तुझ्या पप्पाचोय हात आसा मुजा आता असा काय असा हांव काजार जावन आयल्या सुरवेर हांवें सांगल्लें पुरा आयकूनच्या बदलाक हांव हट्ट करतना राग करतना पाटी उलयतना तुवें म्हाका लगम घाल्लें तर म्हज्या कांसुल्याक चार सोडूले तर कितें जातें
डिना जल्म त्यांचं ना मुळ्यार आता सुलाबाईन सांगता नाही आने सांगलं बरे त्या दला हांवें हाका हात उब राहिलो तर ये एकच म्हाका ड्राय वॉश करते ना जाल्यार डायवर्स कर चलतत रावते अळे गोमारी असत तुका डॉक्टर लागी वर्तांगो सांगले ऐक गो पुता तुवें सांगलें बरी हांव आयकुची ना मम्मी खंयच्याच कारणाक हांव अबॉर्शन करचें ना तू सांगले ऐका नाही तर कष्टान पडतले तुका सगळो लोक हांव वरावय म्हण उलयतालो गो पुता पुता तितल्यानच न्ही तुझे लागी काजार जावं कोणूच मुखार येवचो ना पुता कोणी मुखार आयल्या रे हांव मात्र ह्या जल्मात खाजार जावची ना हांव अखेर पर्यंत अंकवार आवे जावनच रावतली आणि हिस्स म्हज्या हंकाराक शिक्षा जातली आणि हिस्स म्हज्या पदकाक प्राजीत पोणाची ती प्राय चलिये सतराय जागृत तुवे रावूंक जाय मोठवे मोठवे गाल मानसुगी होगडाव चला नाका अर्धे उस्तूर काल अर्धे ते दाखवून भोवा नाका मोठवे मोठवे गाल मानसुगी होगडाव चला नाका अर्धे उस्तूर काल अर्धे ते दाखवून भोवा नाका सर्वां खंडाची चली जावं तुमची येनाका सर्वां कांटाची चली जावं तुमची येनाका चलिये सतराय तरणाटपणाची ती प्राय